रोड ट्रान्सपोर्ट कमी करून रेल ट्रान्सपोर्ट गोंयांत वाडोवचो जो आतापर्यंत तो विचार जावंक नासलो ताजेर भर दिवपाचो सरकाराचो मोख आसा। आमी पहिली ट्रेन जी आसा पळय ही पेडणे टू काणकोण ही फास्ट ट्रेन ही पहिली सुरू जावची, कारण ती इजी आसा। ताज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा। मागीर आमच्यो सिटीज म्हणजे फोंड्या आसतले, पणजे आसतल्यो ह्यो सिटीज, बट फर्स्ट आमचो वर्स किंवा 2 वर्साच्या भितर आमकां फ्रॉम पेडणे टू काणकोण हेजी कनेक्टिविटी सुरू करपा खातीर जशी सुपरफास्ट वंदे भारत जाल्या त्याच पद्दतीचो आमचो प्रयत्न आसा। सुभाष शिरोडकर मंत्री हांच्यानी उलयलें की रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जावप की जेणे करून वंदे भारत सारकेली जी मुंबय वतात बट तेजी इंटरसिटी कनेक्टेड आमी पहिली ट्रेन जी आसा पळय ही पेडणे टू काणकोण ही फास्ट ट्रेन ही पहिली सुरू जावची, कारण ती इजी आसा। ताज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा। मागीर आमच्यो सिटीज म्हणजे फोंड्या आसतले, पणजे आसतल्यो ह्यो सिटीज, बट फर्स्ट आमचो वर्स किंवा 2 वर्साच्या भितर आमकां फ्रॉम पेडणे टू काणकोण हेजी कनेक्टिविटी सुरू करपा खातीर जशी सुपरफास्ट वंदे भारत जाल्या त्याच पद्दतीचो आमचो प्रयत्न आसा की ह्या रुटाचेर पयली रेल्वे जावच्यो। म्हणजे काणकोणच्यान जर कोणाक पेडणे येवपाक जाय जाल्यार त्यांनी बाय रोड येवपाची गरज ना। ही कॅन डायरेक्टली ट्रॅव्हल थ्रू द ट्रेन। पेडणेच्यान मडगांव येवपाक जाय तो पेडणेच्यान फाल्यां सकाळी ताका पणजे जरी येवपाक जाय जाल्यार निदान करमळे पर्यंत येवन आमी ताका मागीर बस ट्रान्सपोर्टेशन सुरू करपाक शकता। पण आमच्या सरकारचोय प्रयत्न आसा। त्यांनी जवळपास सेपरेटली कोंकण रेल्वेक दिल्ल्या स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रूट आणि बॉक्सेस हाच्या खातीर कंटिन्युअसली हांव फाटलो रेल्वे मिनिस्टराकडे ह्या विशयाचेर कंटिन्युअसली मेळत आसलो। हांव रेल्वे मिनिस्टरांकूय बी धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी हो विशय फॉलोअप करून आमचो कोंकण रेल्वेचो रूट आणि बॉक्से हे स्ट्रेंथन करप हाजेर भर दिला। म्हाका दिसता हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आणि गोंय सरकारच्या वतीन युनियन बजेटात जे मांडला ते मॅडम निर्मला सीतारामन फायनान्स मिनिस्टर हांचे अभिनंदन करता, माननीय मोदीजींचे अभिनंदन करता। गोंयांत मोठ्यांतलो मोठो वांटो हो गोंय सरकाराक मेळचो आमच्या स्टेटीच्या प्रमाणे। हाच्या खातीर सगळ्या सेक्टरात जावं ते टुरिजम आसतले, रेल्वे आसतले, हेल्थ आसतलो किंवा रुरल डेव्हलपमेंट आसतले, कारण कालूच रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंग चौहान हांच्यांनी फोन करून आमचे 102 कोटी रुपया आमकां प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना हाज्या खातीर सँक्शन केलें। तेंच्यांनी म्हाका मुद्दामून कळयलें। ओके, हाज्या हातूंतल्यान आमी केंद्रीय बजेटाचे हांव गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन स्वागत करता। लोकल ट्रेन जावची जेणे करून लोकल लोकांक किंवा पॅसेंजर्स जे आहा पळय न्हू हे कंटिन्युअसली येवपाक वचपाक बरें पडटलें। इन लॉंग रन ती फुडें परत सिंधुदुर्ग टू कारवार पर्यंत सुद्दां वयची, म्हणजे जेणे करून जे लोक ट्रॅव्हल करतात काणकोणांतले लोक कारवारूय वचपी आसात, तशेंच गोंयांतले हेवटेनचे लोक सिंधुदुर्गांनी काही लोक वचपी आसात किंवा मोपाचेर बाय रेल्वे बाय एअरपोर्टा वयल्यान वचपा खातीरय लोक येतात। सो दॅट तांकां सगळ्या ओवरऑल जर आमी विचार केलो जाल्यार हेजो खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक कनेक्टिविटी खातीर खूब मोठो फायदो जातलो। फाल्यां सकाळी कारवारच्या मनशाक जर मोपा वयल्यान जरी वचपाचो आसत जाल्यारूय तेजो फायदो जातलो। काणकोणच्या मनशाक जर मोपा वयल्यान वचूंक जाय, बाय द वे रोड येवपाची गरज ना, तो जर पेडणे रेल्वे स्टेशनाचेर देंवलो थंय करून बाय आमी कनेक्टिविटी रेल्वे स्टेशन टू एअरपोर्ट ही मेंटेन जातली। स्वता एअरपोर्ट कनेक्टिविटी दवरपाक तयारी आसा। म्हणजे हेजे लॉंग रन फायदे म्हणजे रोड ट्रान्सपोर्ट कमी करून रेल ट्रान्सपोर्ट गोंयांत वाडोवचो जो आतापर्यंत तो विचार जावंक नासलो ताजेर भर दिवपाचो सरकाराचो मोख आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.